अम्मा तुका किडेलेले हांव दवो विश्वनाथ दवो नाही गो त्यांनी दुसरेंच गो ते कोण म्हळें कोण म्हण म्हाका गोतसरे नत तोंड दंपून भायर गेल्ले जाल्यार नतल्यार पळय चार गंडीर सोडता पळय नुत्ता वस भायरी नुत्ता वस ಕೊರ್ಚೆ ಪರ ಕೋರ್ನು ಅತ್ತ मोग दाखोचा आयला वस रे नुत्ता अम्मा ते कोण कोण जाला म्हळें रस तू वस म्हणले वस पुरो वत्तिकी ना आता चुकिदल गो अम्मा चुकिदल हांव वता अब्बा सद्या चमकलो नतला मिगेल मरिया 3 कास दत्तसिले हिन केल कामाक हाय मीराबाई येवियत एद्रे येवियत ಕೊರ್ಚೆ काम कोर्नु निप्पन बश्शे नका यो तुंची म्हूण कळ्ळें अक्का हांवच म्हण तू कळ्ळी वे सारी गो सारी तू बैसून घरांत आशिल नवे म्हाका सानपणे उडग आसयल गो सान आसतना तू अशी न्हिदल तेनपरा हांव तुका कशी बात दिवची आशिल न्ही गो तेंपरा उडग आसयल गो सारी गो सनपणे उडग असेल खंय सनपणे उडग आसूं आनी किकाने 8 वर्षाची वे तुव ಮಂತಾರದಲ್ಲಿ ಹಸೆ ಬೀಣಿ ಹಂಗೆಲ್ ದೊಗ್ಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಸ್ ದವ್ವಿದಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ತುಕ ಚಾಂಗೆ ನಿನವೆ ಅನಿಕೆ ತೇಂಚಿ ಚೆರಡು ಪಣ ಬುದ್ಧಿ ಹಸೋ ಮಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತಾಲೆದ್ರಾಕ್ ಮಿಗೆಲ್ ಮರಿ ಅತ್ ಕಡ್ತಸಿಲ್ ಮುಗೊತ್ತುವ ಅಕ್ಕ ಎಗಡ್ ಹಾಂ ಬಸ್ತು ಗೋ ಚಿಕ್ಕಿ ಜಾಗ ಸೋಡಿ ಬೈಸ ಅಕ್ಕ ಸುರ್ವೆಕ್ ತು ತಾನ ಮನೆ ಕಿರಡತಸಿಲಿ सतींद्र कनी विश्वनाथ को सवतसिली कडे सडनली कशी गोते प्लेट चेंज केल तुवें एकदम ताका वस वस म्हूण जोर करतसील मो हांवच हें काम केलें म्हणून तुका कशें कळ्ळें गो म्हाका कशी कळ्ळें म्हळ्यार तुगेल बाबाजीन वो थंय रब्बून सन्नी केलेलें तुगेल भयणी तें केलेलें काम म्हूण तशी जावन कळ्ळें नातलरी हांव आजी सत्येंद्राक समज सोव न्हू मागीर मिगेल मर्याद बरें 3 कास दत्तसिले अस्सल काम करच गो तुवें अक्का मस्त दीस नंतर तुका एक तमाश केले कोप्पू नाका गो सायबिणी आनी इत्ताजी बैसून न्हिदलेले न्हिदरूच न्हिदो येतसील मुगो तुगेल अक्काजी न्हिदना म्हूण सांगली गो बैसून उलयता आशिली ती उलयता आशिली हांव चिंतल्यार न्हिदून उठेल गो उठयतन पळयता ही बैसून गोरयता आसा तुम्ही बाहेर होतन पुणे म्हाका एक जागो येतसील मो नुस्ती मिगेल मर्याद काडली ती अयो अक्का सोड गो असल सुमार पण दल्ला नवे हंग कोणे काय दुसरं सत्वे अम्मी अम्मी नाही गो कसे के कुशाल केले सोडी कोप्पू नका तू कोपलरी एक चुरू छंद दिसना गो होय की नाही बाबाजी ही कशी असलेली एकोल्याक सिडक मुती सिद्धका होय की नाही बाबाजी सांग मिगेल अक्का कोपला छंद दिसना नवे होय गो ती कोपलर चंद दिसना कुशेर असलेली सिकापटे चंद दिसता कुशाल पुरो आणि तुगेल बामूणांनी कशेस गो पुताल कसने फोन घेनासील की मिगेल बामूणवे आराम रसती पुरुषोत्तम नवे पुरुषोत्तर असती तन्नी वाकिंगाक म्हूण फ्रेंड्सा लडचम करीन ती हांव हंगयली तुमकां पळयनाशी सुमार दिवस जाले नवे उरलो न चा म्हूण आयली पुताल फोन येतच गो एक दिसो फोन करता हेकडे येऊचेस खंय की वई खंय येत म्हूण सांगच्या सूर कोण 2 वर्सां वयर जाल्ले येत खंय केदने येत की म्हाका कशें की तांणी थंयची राबची लायक म्हूण दिसता गो मीरा तू एकलीच कितले म्हूण घरा काम करता गो तुगेल पुत्ताना सुनेन थंय गोडलेल पुरो हंगा पेसी पळया हंगा कसने काम करतली ती इतले काळ गोळली वे तुम्ही बमून बायला आनी आराम करत पळया होय गो अक्का तुगेल सूख पळयतना म्हाका याश जात गो दल्ला कसं करचे मिगेल सून तुगेल सुनेल वरी घरा आसतल न्ही गो काम आवत न्ही गो सकाळी तनी बामूण बायल्यान काम आवतना म्हाका तांगेल संभ्रम करचे काम जात न्ही गो खाण करी डब्ब भरी हातमुळा होंडी हें प्रा कामीच मातेर पडत गो ताका आजी तांणी दूर आसून ती म्हणलें छावे जाल्यार कसने म्हण मीरा पूत सून नात्रपुरा घरांत असल्यारी
एक नमने गंमत गो. वही पोचून का मी कसं नाही पुणी म्हणत असत ती सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ लढाई हे ते असता जाल्यार कुडवाना आणि मळारी पळोवंक येतले असतात न्ही गो. हे कसं गो दोग जण बामून बायल अशे कितले वेळ म्हूण एकल्यान तोंड एकल्यान पळोवन बसशी सांग. होई गो मीरा, हन्नी सांगील म्हणके घरान दोघ जण असल्या रे बेजार नाही गो. कसने कुडवाना नज्ज म्हण रे कोणपुणी घरान तसल्या लायक नाही गो. तुगेल पुत्ताकनी सुन्ने कापेसी तुक्क सांगकावे. तू भारी स्ट्रिक्ट अस. तू सुरवे दुखून ती स्ट्रिक्ट दवर म्हण रे पूरा काम तीची कोण घेता. आता हा म्हणे तुगेल भवायची असत पडाय तशींची आराम रश्येत गो. मिगेल सून तुगेल सुन्नेवरी पापात नाही गो, भारी जोरावरीची. तू मला तू जान म्हणता गो तसवे. तिक तिक स्ट्रिक्ट दवरचे तितलं सुलभ ना बा. मिगेल सून अप्रूपाय केत नाही गो. यद्दी काम कर ना गो तसवे. आलतन तुल कट्टी पेलतन दवर ना. माई तुम्ही करचे चहा भारी रुची देता. ते कशी करतात की कितकी आबा म्हूण रागार उलयत गो. सगळं वेळ लॅपटॉप घेऊन धडयत बसता आणि गडगडे फोन करचे कोणाक पुणी या म्हूण रागार उल्लोच गो. एक काम करना तुगेल सून पडे आम्ही प्रकित उलयला रे ऐकून घेऊन काम करून घेऊन वत्ता. बद तो पुण्य केली गो. दलरी तिगेलेद्र तुका सोन दिवचे नज म्हणू तिका छाव कसंपणी उल्लोचे. तश कसले गो तोंड करता. मीरा एक चुरू उद्दा हांडीत गो. उद्दा हांडी म्हण म्हाका कसले सांगत गो. तुगेल सुन्ने की चुरा पै पळोया. माय उद्दा दवकवे हाडता हांव. अय्यो देवा, ही केदने हंग राबिली म्हणो. ती तवळी येऊन हंग राबल्या गो. हांव खंकले रे तू कळणी. तारन तोंड त्यानं मन केलं रे तू करत दायनी मुगो. तुगेल सुनेल बगे सवतस ही होगळीत अस आणि पण मिगेल सुन्नेक दोन सिंग येत की कसं की. तू करचे काम एक दोन नाही गो सैबिनी. हांव तुका उद्दा हाडचे नेवना रे. तिगेला दुसरे कसं उलयत गो. ओगो घेवटो भायर येती. माय उद्दा घे येती. हा भितर वचून चा करी तशीची पिया बजय करी. अप्रूपक मिगेल बहिणी करायले नवे नुरनुरी कोनो पिया बज करी. पिया बजे कर समज पिया घाली मागीर मिज्जर कोपरीत चढते मिरसांग घालशी. माई हांव केदन तश केला. आता उलयता राबू नका. भितर वचून पिया बज कोरून हाडी. आज हांव गईल गडी समना. सोड गो मीरा कसं नाही दवो. तू वैली मिती आज आमक सगळ्यांक एक पियो बज मेळताच पळे. मिगेल सूनच पळे. रंदपा विषयांत मात्र उल्लतच ना. लायक रंदप करत गो. असो तू शिप्रा उलयले रे ती काय मना घ्याना. कोण दिता. आई लसने गो पिया बज खाऊन तुगल बमना के चार होरी दैतवे.